पिताचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज आमी भाग्यवंत इस्तेवाची परब समोरपता. हे परबेचो विशय शिव वर्तमान परगट्टाना येतल्या आव्हानाक कृपेन आनी बोलान फुडो करुया. प्रधान सेवक भाग्यवंत इस्तेव देवाचें उतर परगट्टाना ताचेर जुदेव आड उप्रासले, पूण पवित्र आत्म्याच्या बोलान ताणें तांकां फुडो केलो आनी जेजू पासत पयलो मातीर जालो. आमी जेजूच्या मुण्यारपणांत भाग घेतना आमकां शिव वर्तमान परगटूंक कायदो आसा. हे देवीक मिसांव आमी काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. बाबण्णो, सभार पावटी शिव वर्तमानाचे गोवाय आमी जावंक, जेजूक आमच्या जिवितान आमी साक्षीदार जावंक आमी पाटी सोल्ल्या आनी सोत कितें तें फुडो करूंक भिरांतेन आमी फाटी रावल्या. असल्या सगल्या आमच्या चुकीचे ह्या वेळार देवा लागीं बक्षणे मागुया. हांव बातकी सोर पुर्विदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मौनाक चिदून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बो अपराध. ह्या बसोत भाग्यवंत सदांचांक वार मोरे सगल्यांक देवदूतांक आनी भोवतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कराक म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रेतुच्या बाबा आपणाक दोग दितोल्यांक बोगसणे मागून भाग्यवंत इस्तेवान आपलो प्राण सोडलो आनी कसो तो सासणाच्या जिविताक जल्मलो. हो ताचो चोयतीवंत मोग समोरबून आमच्या दुस्मनांक बोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता.
आमच्या सोम्या तुझ्या बुद्धा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे आनीक पवित्र आत्मेच्या एकवटान चेता आनीक रासभर चलयता सासणाचे सासणांक आमेन. दोनदांच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो कुणां आनी विजमितां कोत्तालो. मुक्त जाल्ल्यांच्या मुळ्ळोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण श्रीयंकार आनी अलेक्झांड्रियकार आनी त्या भायर सिलियेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाड विवाड करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासलें. हें आयकून तांच्या काळजान राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गार तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान हुवेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सोगले ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी गोवायांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. तुमचो जबाब जावं दी. तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. सगलीं म्हणुया. तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं मोचें कोडप, तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. कोरेंच तूं मोचें कोडप, कोरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब. तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगडटलो. जबाब. तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब. तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
जेजून आपल्या धर्मदुतांक म्हळें, मनशां शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सभेन व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोण मारतले. म्हजे पासत राजा पातशां सोशी तांच्या आनी ऑन बावार्थ्यांच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितले. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यान थीर रावत तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. अशा मोगाळ बाबा नोंदपडिनो आयज पवित्र सभा इग्रोस मात समरुमता परब भाग्योंत स्तेव जो जावन पावलो पयलो मार्तीर क्रिस्ती सभेंत जेजूक गोवाय दिवंक, जेजूचो धर्म परगटूंक, शिव वर्तमान परगट करूंक भाव म्हणनो तो काळजीदारपणान उर्बेन फुडो करतालो. ह्या वेळार ताचे जायते दुस्मान चुदे वाचले आनी आमी आयच्या पयल्या वाचपान पळयलां कोण भाशेन फातरांनी ताका मारून ताका जिवीशी मारलो. पामयणो कांय वर्सां आदीं येमन ह्या देशांत मदर तेरेसाक एक आमंत्रण आयलें. थंयसर दुर्बळां खातीर एक केंद्र स्थापन करूंक, a center for the poor, destitute. आनी आमी जाणां एमान हो देश इस्लाम मुसलमान, थंयसर दुसरो धर्म परगटूंक जायना, उजेवंक जायना. ह्या वेळार मदर तेरेसा त्या देशाच्या प्रधानमंत्रीक असो निरोप धाडटा. आमी येतना याज्ञिकाक घेवन येतले. कित्याक आमच्यांनी जेजू बगर खंयच वचूंक जायना, जियोंक जायना. आनीक मदर तेरेसा हें आव्हान घेता आनी थंयसर वेता. म्हणून थोड्या तेंपान मदर तेरेसा हांच्या संस्थेक, हांच्या सिस्टरींक, मादर भयणींक जेन्ना वावर करतालीं तांकां मनाक गेली तांच्यांनी तेर्स म्हणूंक जायना, न्हय म्हूण तांणी आपल्या आंगार खुरीस घालूंक जायना. ह्या वेळार मदर तेरेसा आपल्या मादर भयणांक हो निरोप दिता, भियेनाकात. हें जावन आसा एक आव्हान, चॅलेंज आमकां. आनी जेजू खातीर गोवाय जावंक हो आमकां संदी खरीच जावन आसा आमच्या संस्थेची निशाणी. ही बायली कुणा ती घाली नासतना आमच्यांनी शिवंक जायना, मुखार वचूंक जायना, सुबे मजार उबो रावंक जायना. आनी तीर्स आमकां एक घोटाय बळ दितात असले आत्मीक हातयार हे आमी करूंकूच जाय.
Let us face this challenge. Don't be afraid. Amino, Mother Threesan, आपल्या संस्थेच्या माद्र भयणांक गोठाय दिली वचात मुखार. बाबेनो, आयज आमच्या जिवितांत जर तर आमी पळयत जाल्यार चिनसां बसाची आव्हानां आमकां आसात. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन दिसते जेजूचो गवाय शिव वर्तमानाचो एक फुडारी कसो तो जेजूक पुरगुडटालो. शिव वर्तमान पुरगुडटना कोण भाशेन जुदेव ताच्या फाटीक लागले, ताका जिवेशी मारलो. म्हणून आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, म्हज्या राजा खातीर तुमकां धरून दितलेत, तुमकां कोश्टायतले, त्रास करतले, भियेनाकात. भाग्योन दिसतेव बामिणो, ह्या सगळ्या त्रासांक आडकोडींक तो ओग्यपणान फुडो करता, तांचे खातीर मागता. जे कोण आपणाक दोगदायतात, खोस्टायतात, फातरायतात, तांचे खातीर मागता, तांकां भोगसण दिता, तांकां बक्षिता. बाबा आमच्या जिवितांत जेन्ना असले कश्ट येतात, जेन्ना शिव वर्तमाना खातीर आमी क्रिस्ती मनशां आमी उबी रावता, शिव वर्तमानाची तत्वां सांबाळूंक, जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक आनी सांबाळूंक, जेन्ना खरी क्रिस्तांव निजक्रिस्तांव कशी आमी उबी रावता, हें आमकां एक आव्हान. हें सोंपें वस्त न्हय. जेजूक जर तर ताच्या जिवितांत पळयत जाल्यार तेंच बाबा कसलीच चूक नासतना जुदेवांनी जेजूक जर तर खुर्सार खेळायलो. म्हणून आमचे पाटलावदारांचें कितें जायते फावटी आमकांय उबें रावंक हें खावानूच. पूण जेजू असल्या आव्हानाक कोण भाशेन फुडो करता. जे कोण निरपराधी जावन जेजूचेर गाराणी घालतात, मरणाचें फॉर्मून ताका दितात, जेजू कशे भाशेन फुडो करता. म्हणून जेजू जाप काडिना, जेजू ओगेपणान सोंसता, जेजू तांकां बक्षिता. सायबा तांकां बोगोस ते कितें करतात ते नकळत. आमी क्रिस्ती मनशां बामिणो ही तत्वां आपणावया. जेन्ना जे आमकां अबायत सोंसूंक लायतात, बोगलांडां घालतात, आमचेर निरपराधी जावन चुकीदार करतात, जेजू कोण भाशेन असल्यांक फुडो करता ओगेपणान. आयज जेन्ना आमी वाद विवाद करून गेल्या केस्तांव काबार जायना ते मुखार वता. जेजू कोण भाशेन असल्यांक वागता हें आमी आपणावया ओगेपणान आनी दुसऱ्यांक भोगसणें दिवन. म्हणून सोबार फावटी आमचेच बागेली आमचेरूच हाड आसतात. जेन्ना आमी जेजूक गवाय दितना, जेजूची तत्वां आपणायतना फुडें आमचीच बागेली आमचेर कोंत्र जायत. वो आमचे संगाती आमचेर घडची, दे मे मिसअंडरस्टँड अस. जेजूक घडूंक ना, जेजूकय त्याच भाशेन घडलें. जेन्ना जेजू प्रचार करतालो, समेस्तांक बरी खबर पुरगोडटालो, बरें करतालो, पिडा रोग बरो करतालो. आनीक वांकडो समज थंयसर जालो, जेजूची मूत उडल्या, तो तकलेन सुंटला. रॉंग इम्प्रेशन. आनीक ताच्या घरच्यांक पावता ही खबर, आनी त्या वेळार ताची घरचीं आबालार जातात आनी तीं ताका धांवन धांवन सोदीक येतात. कितें जालां ताका, आमी कितें आयकता, ही जेजूक धरून उडोवंक, ताका मना करूंक, पुरो हें कितें करता तें पुरो आनीक नाका मुखार करूंक ताका उरूंक सोदतालीं. पूण जेजू तांकां सोस मायता. पामिणो कितल्योय आडकोडी येवं, जेजू जें कितें बरें करूंक सोदतालो तें फाटीं सरून नासलो, आडकोडींक पडोवन जेजू मुखार गेलो. जेजू जाणा आसलो आपल्या काकरेक खुर्सार खेळायतले,
पूण जेजू भिवंक ना, फाटी सरूंक ना. जें कितें बरें करूंक आसलें, बरें करूंक जातालें, मुखार गेलो. जे वांकडो समज जेजूचेर आयली, बोगलांट आयली, पूण जेजू फाटी सरूंक ना. ताच्या घरच्यांनी सुद्दां ताका मना करूंक केलो, पूण जेजू फाटी रावलो ना. जें कितें बरें, जें कितें खरें, मुखार गेलो. भाग्योन दिसतेव आजची आमी परोवप आयज समोर उमतना त्याच भाशेन बोळान तो मुखार गेलो. तो जाणा आसलो कितें बरें, तो जाणा आसलो आपूण मुखार गेलो जाल्यार म्हाका कितें भोगतलें जाणा आसलो. पूण तरी आसतना तो जेजू गोवाय दिवंक मुखार गेलो. मदर तेरेसा हाडकूड आसलो ती जिवितान, फाटी सरूंक ना, मुखार गेली. म्हणून जायत्या सांता भक्तांच्या जिवितान पळयता सोंपें न्हय, आगोडूच. पूण ते जाणा आसले जें कितें बरें आनी खरें ते मुखार गेले. आयज आमी भाव भयणो क्रिस्तांवां, आमकांय जायत्यो संदी आसात जेजू गोवाय दिवंक आनी शुभ वर्तमान परगटतना आव्हानांक बोळान फुडो करूंक. जेजूचीच कृपा आमी घेवया, जेजूचीच तत्वां आमी नियाळुया. आनी जेजून जें सांगलेलें आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयलां, भियेनाकात, कितें उलयतलें, कशें उलयतलें, हांव तुमकां म्हजो पवित्र आत्मो शारोते पाठयतलो, तो तुमच्या संगाताक आसतलो. होच भावार्थ ही जेजूची कृपा आमच्या जिवितान घेवन आमी खरे नीज क्रिस्तांव आव्हानांक बोळान फुडो करूंक आयच्या मिसाचो आदार दरेकल्याक आमी मागुया. उबे रावया. आमचे गोरजो ह्या वेळार देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगल्या आव्हानाक काळजीदारपणान फुडो करून भियेन आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीं आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती दोन परगटूंक फावो ती सोंपेपणां दिवंक आनी कसलीच बंदी घालिना जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीं आयकून घे. आयच्या समाजान आमकां मेळटात ते तरेकवार उपाय वापरून आमचो भावार्थ नवसरूंक, खोलावूंक आनी समोरमूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीं आयकून घे. दुमाळ्यांत शिव वर्तमान परगटल्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमचो आदार आनी सवकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीं आयकून घे. बोधोयाळ आनी काकलुसर बाबा, ह्यो आमच्यो गोरसो तुजे मुखार आमी दवरल्यान दोन त्यो स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Nostro
मोशा बाबा भयणीनो मोशा आनीक तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. उबे रावया. भोव मोगळ बापा, आमा मनशां पासत आमच्या सोम्याक गोवाय दिवंक भाग्यो तिस्तीव आपलो जीव दिवंक पाटी सोल्लो ना. विस्वाशी शिसाचो मोग समोरबून जेजूच्या उपरमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिताव. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कोश्टां दोगदां मदें लेगून ताका विस्वाशी रावंक आमकां बोळ दी म्हूण मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वखणूंक पावो हो कायदो निधीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. नवो उजवाड जेजू वरवीं आमकां उदेलो. देवान मनशांक आपले हात उगडले आनीक मनीस नव्यान ताचे बेगीत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कोताय. अशें आमच्या विनाशी सोयबांद फुंक्याक सोडलो ओ विनाशी मान. एकवट हो कितलो अशापाचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या दुतां भक्तां संगादी निरंतरी आमी तुजी स्तुती उसारता. तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सांगती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सुसूंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त कियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जादोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी कांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनीक सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good purgotoya. Somia Jesu Doshe Moron, Ami Somon Mokta, Doshe Bonon Jivon Bon, Ami Purgota, Dosha
जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवसता आनीक जेजूची कूड आनीक रोगोत शेवतल्या आमा समस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाकियोंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पुरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसा जोल्म दीस समोरुमतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागियोन जुजे, बागियोन इस्तेव आनी बागियोन फ्रांसीस शावेर, बागियोन धर्मदुतां आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपळान सोरपदवेदार बापा सोरबंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनीक आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनीक आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदेन सोर्व पातकांतली सुटोय आनीक सोर्व आकातांतली वटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनीक तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनीक राजवट चलयताय सासनाचे सासनांक. सोम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काढाती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला.
फकत ताणीच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोम्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. जेसू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां बोदता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासूया. सगळीं उबी रावया.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, धर्मदूतांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक भाग्यवंतेस्तेव पवित्र सभेंत उर्बेन गोरजेवंतांचे चाकरेक लागलो. ताच्या समयार आमचे सोडवण करचे खातीर जल्मल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यान ह्या दण्या पासत तुका दिनवासून आमकां आमच्या भावा भयणीची सेवा चाकरी करूंक उमेदीन बोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. आयज मिसाची भेट समरमल्या पाद्री आंतोनियो रॉड्रिगीस ताका बलिदानान वांटो घेतल्याक आमच्या याज्ञीक भावांक तशेंच राशोलच्या फिरगोजकाराक आमचे दिनवास. तेच बरोबर गायन पंगोडाक आमचे दिनवास. फाल्यां बाग्योन सुवाव दोन आनी शिव वर्तमानकार हाची परब आमी समरमता. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळचे 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. चोत्राय दोवोची फाल्यां सांजे आदेसाक कुमसार 5 वरांचेर आमी बंद करतले. मोगाळ भाव भयणीनो, चोत्राय दोवोची आयज आनी फाल्यां फकत व्हील चेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो. फाल्यां उमाव घेवपा वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली कारण फाल्यां दिसा सांजे 7 वरांचेर सॅ कॅथेड्रलाच्या लॉनाचेर शिलाँग चेंबर कॉयर ह्या संवसार बोध नांव वस्तो कॉयर आपलो म्युजिकल शो सादरीकरण करतल्या. टुमॉरो द अवॉर्ड विनिंग मल्टी-जिनर Shillong Chamber Choir will be performing on the Sir Cathedral lawn starting at 7 p.m. चोत्राय दोवोची ह्या शोवाक एंट्री फ्री आसतली आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वीस बेसीस आसतलो. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटा. आमेन.